जय श्रीराम. माझे नाव विराज देसाई, बजरंग दल गोवा विभाग संयोजक अशी जबाबदारी. आयज परत हो व्हिडिओ न्यूज बाईट दिवपाक हांव आयला, कारण काल आमी पळयलें की रामा काणकोण एक्टिविजम हेज्या नांवा खाली धर्माचेर खंय तरी घात करप आनी खंय तरी आपलो एक पॉलिटिकल मुद्दो, आपलो मोटीव सेट करपा खातीर ती चमचागिरी हांव म्हणू शकता, तुमी तेका लाचारी म्हणू शकतात, तेका फितुरी म्हणू शकतात, तेका गद्दारी म्हणू शकतात, धर्मा प्रती जाल्ली तेका खुबशीं उतरां आसात जी आमी खंयच्याय उतरांनी तेका संबोधीत करूं शकतात. पण म्हाका तर दिसता ही सगळ्यांत मोठी धर्मा प्रती केल्ली गद्दारी. कारण रामा काणकोणकार इतके दीस तो कितें तरी तेंचे एक्टिविजम आनी पॉलिटिकल हे चालू आशिल्ली, म्हणजे कोणाक गाय मारप हें करप, तें आमी तेतून कोणी केन्नाय कांय उलोवना. आमी आत्ताच पळयलें खंय तरी एक गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल. गोवा वॉज नोन फॉर ओनली बीचेस अँड पार्टीज अँड रेव पार्टीज आनी एवरीथिंग जे कितें पयलीं काळ साकून जे चलत आयले तेजे खातीर गोंय फामाद आशिल्लें. पण खंय समवेर समवन इज ट्रायिंग टू ग्लोरिफाय गोवा. आमचे परम श्रद्धेय श्री पद्मश्री विभूषित ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज यांनी एक इनिशिएटिव्ह घेऊन संपूर्ण संवसारांतले म्हाका दिसता कितलेशेच कंट्रीतले साधू संतांक हाडलो आनी एक मोठे गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल अशें ह्या पावंड्याचेर ज्या आनी असले केले ते केले, पण अशें एक गांवांत केलें जे गांव म्हणपाक कोणी त्या गांवच्या लोकांनी कोणीच वायट धरचें न्ही, पण बायणां अशें गांव जो एक कसले तरी प्रॉस्टिट्युशना खातीर पयलीं जाणलो वतालो, एक घृणास्पद अशी गोष्ट ज्या जाग्यार थंय घडटाली, त्या गांवांत एक असो पवित्र स्पिरिच्युअल फेस्टिवल ऑर्गनायज करप आनी नॉट ओन्ली एक दिसाचो न्ही तर 4-5-6 दीस भितर हो कार्यक्रम मोठो म्हळ्यार अग्निदिव्य करप आनी खुबश्यो स्पिरिच्युअल गोश्टी ज्यो पुरातन काळान खंय तरी जाताल्यो आसतल्यो पूण त्यो आयच्या ह्या कलियुगाच्या ह्या जमान्या भितर त्यो करप आनीक एक बरी गोश्ट, तोखणाय करपा सारकी गोश्ट. आनीक आमी खंय तरी राजकीय कोठडी भितर म्हाका दिसता आमच्या धर्मगुरूंक भितर घालप न्ही. आनी आयज अशें दुर्दैव पळोवपाक मेळटा की हिंदू समाजाचे 2 जाण एक्टिविजम ह्या आयच्या नांवा खाला कितें काय म्हटल्यार खंय तरी धर्मगुरूंचेर, खंय तरी साधू संतांचेर, खंय तरी आमच्या जे म्हणजे तांकां फरक पडना. स्पेशली सांगपाक गेल्यार तांकां फरक पडना आमी कोणाचेर उलयतात ते, तांकां फक्त इतकेंच जाय की आपलो पॉलिटिकल मुद्दो कसो सादयतले. तो मागीर धर्मगुरू आसूं येता, स्वता म्हाका दिसता ते फाल्यां आपल्या आवय बापायचेर सुद्दां पॉलिटिकल फायदो जाता जाल्यार उलोवपाक फाटीं सरचे ना. अशे ह्या लायकीचे मनीस ते आसात. अरे साधू संत, हांव बजरंग दल म्हणून जर ठामपणे जर सांगपाक जालें जाल्यार बजरंग दल म्हाका दिसता साधू संतांचो अपमान केन्नाय सहन करून घेवचे नात. परत एक फावटी ठळक शब्दां भितर जो रामा काणकोणकर जावं आनी कोण तरी शंकर पळयजी म्हणटो जावं देवाची नांवां आसलेली मनीस हे, आनी ही कृत्य करतात ती राक्षसीक कृत्य जी आसात ती करतात. खंय तरी धर्म संस्थापीत जावचो, धर्माची प्रचिती वाडची म्हणून जो प्रयत्न केल्लो साधू संतांनी हो हेंच्यांनी पळोवपाक जायना. हेंकां दुखला ते महाकुंभ इतले बरे प्रमाणात जाले ते हेंच्या पोटान दुखला. हेंकां गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जे महाकुंभाच्या धर्तेचेर गोंयांत जालें आनी समुद्र आरती जाली, समुद्राची पुजन जालें, इतक्यो पवित्र गोश्टी जाल्यो, हे हेंच्या पोटान दुखला. खंय तरी एक मुद्दो घेवन आनी खंय तरी एक वेगळोच आनी ते बेजलस मुद्दो महाराज आमचे इतके बरें खंय आशिल्लो, इतके एक्टिविस्ट खंय आशिल्ले हे जेन्ना शिवाजी महाराजाच्या अस्मितायेचेर प्रश्न उबारलो. खुबशे पॉलिटिशियनूय बीन, हांव परत नांव घेवचो ना, थोडे खुबशे पॉलिटिशियन जे शिवाजी महाराजाच्या शिवजयंतीच्या प्लॅटफॉर्मार जे आशिल्ले, ऑपोजिशन करपाक म्हणून ऑपोजिशन करपाची न्ही, पण शिवाजी महाराजाच्या खंयच्या तरी स्मारकाचें उक्तावण जावं, खंयच्या तरी प्लॅटफॉर्मार हो शिवजयंती सेलिब्रेट जाताली त्या जाग्यार जे उपस्थित आशिल्ले, पयल्या दिसाक तुमी शिवाजी महाराजाक पांय पडून गेल्यात आनी दुसऱ्या दिसाक एक शिवाजी महाराजाची अस्मितायेचेर प्रश्न उबारणारो आनी बायलांक आनी भुरग्यांक उबारून गेले.
असे प्रश्न घालणाऱ्या मनशाच्या समर्थना खातीर तुम्ही त्या घरा कडेन गेले आणि डोंट फॉरगेट, पीपल विल नॉट फॉरगेट यू. लोक तुमकां विसरवचे नात. लोक इतिहासा भितर तुम्ही दर्ज जाल्ले आसात. इतिहासा भितर लोक तुमकां सदांच याद दवरतले की ह्या मनशांनी शिवाजी महाराजाचेर अपमानास्पद गोष्टी उलयणाऱ्या मनशाक सपोर्ट केल्लो. हे लोक याद दवरतले, विसरनाकात. आमकां पॉलिटिक्सा भितर एक्चुअली कांय इंट्रस्ट ना, पण आयज हेच चेहरे मोहरे आमकां दिश्टी पडले. आयज आमकां आयकपा येता हे सांबाळुया, कितें सांबाळुया, धर्माची सकलताय सांबाळुया, हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन हे सांबाळुया, अश्यो गोष्टी आयकपा येतात. पण तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले जेन्ना शिवाजी महाराजाचेर अपमानास्पद ज्यो टिका जाल्यो, त्यांच्या कर्तृत्वाचेर अपमानास्पद टिका जाल्यो, त्यांच्या मावळ्यांचेर अपमानास्पद टिका जेन्ना एक स्वघोषित हिस्टोरियन जो आसा त्यांनी केल्यो, तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले? तेन्ना तुमी तेंच्या समर्थनाक गेल्ले, फुलां घेवन गेल्ले. याद दवरात, हे लोक विसरचे नात. लोक इतको तुमकां दिसता पळय न्ही, आसत लोक पिशे, पण लोक तुमकां दिसता पळय तितके लोक पिशे नात. वेळ आयिल्लो आसा, लोकांक सगळ्यांक कळ्ळें आसा. म्हाका दिसता तुमची भांडा जो आसा तो स्वता तुमीच आपल्या हातीन आपल्या तोंडान फोडून घेतलेलो आसा. हांव सरकारा कडेन एक विनंती करतां, जर कोणी हो व्हिडिओ पळयतले आयकतले जाल्यार, की ह्या असल्या मनशांचो जो आमच्या साधू संतांचो अपमान करता, आमच्या हिस्टॉरिकल फिगरांचो अपमान करता, हेंकां खंयच म्हाका दिसता क्षमा आसपाक जायना कायद्या भितर हेंची. कारण दीज आर द फर्स्ट पीपल हू डिस्टर्ब आणि वयल्यान नांव बजरंग दलाचें दितात. बजरंग दल इज नोवेअर ट्रायंग टू डिस्टर्ब द कम्युनल हार्मनी. आमचे कडेन खुबशे एक्झाम्पल आसा. आमी नांव घेवन त्या फॅमिलींची नांवां सांगपाक नाका म्हणून आमी ओगी रावतात.